जॉना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे पावटी जॉनाक पावले. उठ आनी नेनिवेक त्या व्हड शहराक वच, आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेव एक बोव व्हड शहर. तांतल्यान सोलून वचूंक 3 दीस लागतले. जॉना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणे वस्त्रां पांगुरलीं. देवान ताची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाठ केलें हें तांणी पळयलें आनी जे विघ्न आपूण ताचेर धाडटलो म्हूण तांणी तांकां परगट केलें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें ताचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोपकार. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका सताच्या मार्गान म्हाका सोलोन व्हर. म्हाका बुरसां तुस म्हजो देव, तुस म्हजो सोडवोंदार. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सुरवेतां तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुज्या खळांतलेल्या मोगा आनी बरेपणाक सरी जावन म्हजो तूं उगडास कर. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बूस सांगून सारके वाटेर तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडटा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सांत पावलन कोरिंथांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत येयलो. देखून ह्या फुडा बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेले बरी जियेत जाय.
रडतेल्यांनी रडनातले बरी, कुशाल करतेल्यांनी कुशाल नातलेले बरी, आणि विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेत जाय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करिनातले बरी जियेत जाय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपयस जावन येता. देवाचें उतार हे. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जुवांक धरण बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणलो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेयाच्या सरोवराचे थडीच्यान तो पाशार जाताना सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयताले, कित्याक ते फागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणलो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे फागी करतलो. तक्षणांच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन तिके मुखार गेल्यार ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मचव्यार जाळां सामा करताले. त्याच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरेड्या सांगता मचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. वाकाण्णी तुका येसुम्या. बाबा भयणीनो, आमी वांजेल वाचलो. आमच्या गांवांत आनी प्रत्येक जावन आमच्या दियेसेजींत आनी जायत्या दियेसेजींत आमचे साशेरदोत आमकां घर भेटेक वेतात. वर्साक 1 फावटी, थोडे फावटी सुकोन वर्साक 2 फावटी. हें भायल्या गांवांत सड्ड घडना. आमच्या गांवांत घडचें चडस. हर एक वर्सा 1 फावटी म्हणी साशेरदोत घरांक भेट दिवन येता. आनी हो साशेरदोत एका घराक भेट दिल्ल्या वेळार त्या घराण्यांत एक स्त्री आनी दादलो, काजारी जोडे, तांकां भुरगीं नातल्लीं आनी तांकां भोवसो संतोश. तांणी पाद्राबाक स्वागत दिलो आनी ताका एक कप च्या दिवचें म्हूण तांणी चिंतलें. सगळें तयार आशिल्लें. पाद्रा म्हणलो, पयलें हांव घर बेजबंद करतां, मागीर सांगता बसोन च्या पियेया म्हणलो. जालें, घर बेजबंद जालें आनी पाद्राब थंयसर बसलो आनी भितर तावन व्हडा संतोशान दादल्यान आनी स्त्रियेन पाद्राबाक एका ट्रेंत च्या हाडली. आनी ती च्या खंयच्याच आसली, एका रुप्याच्या कप्पांत रुप्याचे पीर आनी तशेंच रुप्याचें कुलेरी आसलें आनी सांगता साकर. पाद्राबाक भोवच खुशी जाली आनी ह्या रुप्याचें कप्प पळोवन, रुप्याची ती प्लेट पळोवन आनी रुप्याचें तें कुलेर पळोवन भारीसो संतोश आनी त्या काजारी जोड्याक भारीसो संतोश. च्या बी पिवून जातस पाद्राब तांकां आदेवस मागोवन फाटीं ताच्या घरा गेलो. हें घडल्या उपरांत त्या काजारी जोड्यान सगळें तें मेजा वयलें नितळ केलें आनी आशिल्लीं आयदनां, कप्प आनी ती प्लेट आनी ती ट्रे व्हरून कुजनाक गेलीं. पूण तांकां पळयतना अजाप दिसलें. अरे, हांगासर तें रुप्याचें कुलेर दिसना मू, टीस्पून दिसना मू. तांकां इल्लेशें अजाप जालें. तांणी सोदूंक लागलीं. हेणें तेणें सोदलें, तांकां मेळोंक ना. कुजनांत पुणी पडलें काय म्हणून तांकां दुबाव जालो. थंयसरी मेळोंक ना. हेणें तेणें सगळ्यांनी सोदलें
आनी दोगांय जाणां एकामेका उलोवंक लागलीं. पळय हांगासर पाद्र्या बायिल्ल्या वेळार कोण्णी येवंक ना, तर तें स्पून खंयसर गेलें. तांकां इल्लोसो दुबाव जालो. दादलो म्हणलो जावंक पुरो, ताणें हातांतलें स्पून ताच्या लोबा भितर घालां जावंकी पुरो. कांय थोड्या तेंपान हाडून येवंक पुरो आबा म्हूण चिंतलें. पूण जाल्यार तांच्या मोतींत कितेंगी तांकां दोसतालें. 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले. तांच्या मोतींत तें कांतयतालें, तें स्पून खंय गेलें. अशें म्हणटस दीस पाशार जाले, म्हयने पाशार जाले. 1 वर्सा उपरांत परत्यान पाद्र्या आबो गर्बेजमेंटाक थंयसर पावलो. काजारी जोड्याक भारी संतोश. पूण हे फावटी तांणी रुप्याच्या कोपांत आनी रुप्याच्या प्लेटींत पाद्र्याबाक च्या दिवंक ना. साद्या कोपांत आनी साद्या प्लेटीचेर ट्रेंत घालून च्या हाडून दिली. आनी तो दादलो पाद्र्याबा कडेन इसारचेंगी नाका गे, इसारचेंगी नाका गे म्हूण चिंतून आसलो. पूण एका घडये धैर्य करन ताणें पाद्र्याबा लागीं सांगलें, फादर बेजार करिनाकात, तुमी गेल्या त्या वर्सा आयिल्ल्यात हांगा, आमी तुमकां च्या दिल्ली उड आसा फादर. वय 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 म्हाका बरो उड आसा. तुमचें तें रुप्याचें कप्प, रुप्याची पीर आनी रुप्याचें कुलेर आशिल्लें. वय वय फादर. पूण तें रुप्याचें कुलेर खंय गेलें म्हूण कळना न्ही फादर. आमी कितलें सोदलें, तुमी कांय तुमच्या लोबांत म्हणी घालून येयलां गे फादर. ना बा म्हणलो पाद्र्याब, हांवें तें कुलेर व्हरोंक ना. आमकां तूं अजाप फादर खंय गेलें म्हणून. आमी नेणाव खालें जालें गे तें कुलेर खंय गेलें गे. ना 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 तें कुलेर खंय आसा म्हूण हांव जाणा म्हणलो. वय गे फादर. अळे तुमी दोगांय जाणां कुसनाक गेल्ल्या वेळार हांवें तें कुलेर काडून तुमच्या बायबलांत दवरलें. पळया त्या बायबलांत खंडीत आसोंक पुरो. ताणें सोदलें आनी तांकां तें कुलेर बायबलांत मेळ्ळें. भाव भयणीनो, भोवूच कुतुहलाची एक काणी. पूण हातूंत आमकां एक लिसांव मेळटा. कसलें लिसांव? आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमकां गरजेचें. फकत ही गरजेक येवन आमी देवाचें उतर आयकोवचें, शर्माव आयकोवचें मात्र पावना. आमी घराय थोडो वेळ देवाचें उतर आयकल्यार आमच्या मोतीक समाधान मेळटा आनी देवाच्या उतरां वयर चड आनी चड जाणवाय आमकां मेळटा. कित्याक देवाच्या उतरांचेर जर तर आमी नियाळ करता तातूंत आमकां धादोसकाय मेळटा आनी आमचो संबंद देवा लागीं सडटा. आमची इश्टगत देवा लागीं सडटा. कित्याक देवाच्या उतरां मुखांतर आमी देवा लागींच संवाद करता. त्याच देखून आमी म्हणटा तें देवाचें उतर म्हणून. आजकाल आमचे लागीं वेळ आसा, पूण देवाच्या उतराक जावंक पुरो आमच्या लागीं वेळ मेळना. पळया सारकें पळोवचें तर आमी आमची उपकरणां उपयोग करता. मोबायल फोन जावं दी, कंप्युटर जावं दी, TV जावं दी, इंटरनेट जावं दी, या थोड्यो फावटी आमी बसून उलयता, जायत्यो खबरो उलयता. हें सगळें गरजेचें. पूण थोडो वेळ पोनी आमी करन देवाचें उतर आमी वाचल्यार दिसाक एक 5 मिनटां भर, सड्ड म्हण सांगल्यार 5 मिनटां भर आमी देवाचें उतर वाचलें तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बदलावणी येतलीच. एका बायबलांत कितलीं पानां आसात म्हूण हांव नेना, जावंक पुरो 1000 वयर. पूण दिसाक आमी तर 5 पानां वाचलीं तर एका वर्सा भितर पळया कितलो बायबल आमकां वाचयेत. आनी 2 वर्सां भितर खंडीत जावन सगळो बायबल आमकां वाचयेत. देवाचें उतर तें. त्या देखून ह्या आयतारा प्रत्येक जावन आमी एक निचेव करया. वर्साच्या सुरवातेचेर आमी आसां. जर तर आमी हर एक दीस बायबल काडून वाचलो तर खंडीत जावन आमची मोत देवाच्या उतरान भरतली आनी आमच्या काळजाक उल्हास मेळटलो. आजकाल आमी व्हडलो दाट बायबल वाचय म्हणून ना. आज आमच्या मोबायल फोनाचेर बायबलाची ॲप्स जायतीं आसात. थोडे फावटी वेळ मेळटना कामाच्या वेळार या घरा आसतना आमी हेर संगतीक आमचे मोबायल फोन पळयतना एक घडी भर त्या बायबलाच्या ॲपाचेर दामून 5 मिनिटां भर बायबल वाचलो तर खंडीत आमची जानवाय सडटली आनी देवाचो मोग आमचे थंय उरतलो आनी देवा थंय ती सडावळ आमची सडटली. ह्या कृपे खातीर
आमी ह्या आयतारा प्रत्येक जावन देवा लागीं मागया. आमी देवाचें उतर आयकोन देवाची बरी खबर आमचे बोवारी प्रकट करूं.